व्हायरल करपाक जाय, खूप लॉस करपाक जाय, हे करपाक जाय, ते करपाक जाय, खूप जाणां म्हणटात. पण तीच लोक मागीर आनी 4 दिसांनी सांगतले तांकां याद उरता आनी कितें नवें चालू जाता तें याद करता. तेज्या पेक्षा आतां जेन्ना आमकां त्रास पडटा तेन्नाच रिएक्ट जावप आनी आमच्या प्रयासान आमी कितले रिएक्ट जावंक शकता. रॅलीज काडप तशें कितें करप म्हणून आमी रॅली काडटा. आमच्या कडल्यान जितलो प्रयास जाता तितलो आमी करप, आमची रिएक्शन दाखोवप म्हणून ही रॅली काडटा. 11th आणि 10th स्टुडंट्स एक मेळून रॅली काडला फॉर द जस्टीस ऑफ हिंदूज हू हॅड गॉट असॉल्टेड इन बांगलादेश. आमचो मेन उद्देश ह्या रॅलीचो कितें म्हटल्यार लोकां कडेन ह्यो जाणकारी पावची. म्हटल्यार कितें दे शूड बी अवेअर अबाउट वॉट आर हिंदूज आर फेसिंग अराउंड द वर्ल्ड. द मायनॉरिटीज हू आर देर इन बांगलादेश दे शूड गेट जस्टीस. सो हो एकूच उद्देश घेवन आमी ही रॅली काडला आनी आय विश वी गेट जस्टीस. We are here to create awareness through this rally on the atrocity caused on Hindus in Bangladesh. All eyes are on Palestine, but what about the Hindus? So we, the future generation, are here to create the awareness for the same. हिंदूंचेर अत्याचार जाता हे सगळ्यांक खबर आसा. बांगलादेशात जे कितें घडटा ते ह्युमॅनिटीच्या विरुद्ध आसा, मनशांच्या विरुद्ध आसा. तो मागीर खंयचोय धर्म आसूं, खंयचीय जात आसूं, पंथ आसूं, पण हे ह्युमॅनिटीच्या विरुद्ध आसा. हे जेन्ना भुरग्यांक कळटा जाल्यार म्हाका अशें दिसता की ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आसतले आमचे किंवा आमचे जी वेगळी खाती आसतली किंवा मंत्री आसतले किंवा हेंच्यांनी ह्या विरुद्ध आवाज उठोवपाक जाय आनी तो आवाज जगभर पावोवपाक जाय.